नर्सरी बालवाडी केजी ते पहिली दुसरीचे पावण्यार फाउंडेशन वन शिक्षण प्रणाली 3 जुलै सावन सरकाराची घोषणा. प्ले मेथडान शिक्षण सध्या NCERT अभ्यासक्रम. आयच्यान 2000च्यो नोटी एक्सचेंज करपाक सुरू. 30 सप्टेंबरा सावन 2000ची नोट चलनांतल्यान बंद. मुख्यमंत्री म्हणटा भिवपाची गरज ना. संसदात दिसपट्टी तयार जावपी कोयराचो विलो लावंक आतां 15 TPD बायोमिथेनेशन प्लांट. 2 वर्सांनी संसद हाय पॉवर कमिटीची बसका. बसकेत निर्णय. पावसात मायनिंग पिट्सांचे बुट्टेक उपाय करूंक सरकाराची पावला. बुट्टी मारूंक जायना म्हूण पंप बसोवन उपाय. मुख्यमंत्री म्हणटा WRDक सांगला. भारताचे G20चे यजमानके सिव्हिलियन इंडिया 20 कार्यगटाची परिषद येता त्या 27 मायाक गोंयांत. मापा पंचवाडी मोटारीक सेल्फ एक्सिडेंट. दोगा भुरगीं सोंपली, 5 जाण जखमी. गोंय एक्सिडेंटात वर्साचो भुरगो साल्वार इनोवा वॅगनाराचो अपघात, 4 जाण जखमी. एरराच्या नांवान TCP दाखोवंक सोदता दोंगरांनी सेटलमेंट. आर्जीचो दावो. TCPचे नवे कायदे गोंय विकूंक बिल्डर लॉबीक पार्टी फंडाक आर्जीन केलो. म्हापश्या डेप्युटी टाउन प्लॅनराक कॉर्नर. गोयची शिप बिल्डिंग कंपनी विजय मरीनान जोडले मेक इन गोवा. मेक फॉर वर्ल्डाचे मळार नाव. मालदीवा खातीर बांदली मॉनिटरिंग आनी रिसर्च कॅटमरीन व्हेसल. वास्को फिल्मी स्टायलीन क्रायम. MES कॉलेजी कडेन 3 चोरांक धरून गेल्ले कडेन चोरांचो पुलिसांचेर गोळीबार. पुलिसांच्या नजरे समोर चोरांचे फुज्जो. नाकाबंदी फेल. G20 पर्यटन कार्यपंगडाची 3री बसका जम्मू काश्मीरातल्या श्रीनगरात खर सुरक्षा बंदोबस्तान. G20 वांगडी देशांचे प्रतिनिधी वाटेकार. देशात कोविडाच्या नव्यो केशी 472. ऍक्टिव्ह केशी 7623. गोंयात नव्यो केशी 13. ऍक्टिव्ह केशी 171. मडगांव कुडचडे केप्या वाठारात उबाळाचो पावस आनी वारे. झाडां पडली, कांय कडेन लायटीचे खांबे कोसळ्ळे. कुडचडे झरी वाड्यार लायट गुल्ल. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक ताच्या संवसारीक फुडारपणाक लागून फिजीचो सगळ्यांत उंचेलो नागरी भोवमान. द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी. फिजीच्या सिटीवेनी राबुकान केलो भोवमान. सो राज्यांनी कालोराचे ल्हाराचे हवामान खात्यान दिली शिटकावणी. कर्नाटक, जम्मू काश्मीर, हिमाचल, हैदराबादात पावसाची शिटकावणी. कर्नाटकात एका सरकारी शाळेचो शिक्षक निलंबित. सोशल मीडियार मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी ताच्या सरकाराच्या धोरणांचेर टिका केली म्हणून ऍक्शन. काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी कर्नाटक विधानसभेत गोमूत्र शिपडून केले शुद्धीकरण. बीजेपीन भ्रष्टाचारान विधानसभा प्रदूषित केल्या, काँग्रेसीचो आरोप. महाराष्ट्र NCPचो अध्यक्ष जयंत पाटीलाक मनी लॉन्ड्रिंग केशीत ईडीचे समन. जयंत पाटील म्हणटा आपूण विरोधकांच्या कॅम्पात आसा म्हूण कारवाय. मणिपुरात परत हिंसाचार. घरांक गाडयांक उजो. परत कर्फ्यू लागू. इंटरनेट बंद. आर्मी तैनात. TMC फुडारी अभिषेक बॅनर्जीची ईडीन केली 9 वरात चौकशी. अभिषेक बॅनर्जी म्हणटा BJP सरकारी एजन्सीचो करता गैरवापर.
मार्केट पॉझिटिव्ह उगते. सेन्सेक्स 62,000वर, निफ्टी 18,350.